काल जेन्ना ते रावंड टेबलाचेर उलयले ताणें 2-3 मुद्दे काडले तातूंत भितर एक ताणें सांगलें की सर्वेचो मुद्दो काडलो नाव आय थिंक यू मेन्शन्ड सर्वे इन लास्ट रावंड टेबल बट प्लीज एक्सप्लेन टू अस द कॉन्टेक्स्ट की खंयच्या कॉन्टेक्स्टान केल्लो तो आनी दुसरो जो आसा की उठा भितर फूट पडल्या अशें तुगेलें हें आयलें म्हण आनीक यू ऑल्सो स्पोक ऑन दॅट टॉपीक उठाचेर तूं उलयल्लो सो वॉट इज इट सो ताजे उपरांत हांव पांडुरंग भाव म्हऱ्या वता बट वेन यू हर्ड दॅट स्टेटमेंट तुमच्यो भावना कितें आशिल्ल्यो भावना म्हणजे तो स्टेटमेंट न्हू गोविंद बाबा कडल्यान मातसो कन्फ्युजींग येयलो म्हणजे तेणी जे रावंड टेबल कोट केले ते रिसेंट फाटले जे म्हणजे तांकां ड्रॉप केले उपरांत जे घेतलेले कारण ते स्टेटमेंटूच तशें करता की उठान फूट पडली म्हणून गोविंद गावडेक काडलो म्हणजे काडल्या उपरांतचे रावंड टेबल जावपाक जाय सो तो रिसेंट आहा तेच आमकां धरचें पडटलें पण ते फूल रावंड टेबलाच्या डिस्कशना भितर तशें कांयच डिस्कशन जावना हांवें मुद्दम परत पयलें की चुकोन बी तशें कितें शब्द वांकडो पडला काय म्हणून तशें ना उठाचो मुद्दो येयल्लो जेन्ना आमी गोविंदाचे डिस्कस करताले तेन्ना हांवेंनूच म्हटलेलें की पयलीं जेन्ना BJPन एक्शन घेता म्हटली तेन्ना उठाची सभा जाली तेंच्यांनी एक्शन घेवन दाखोवची बी असले बी सगळें जालें पण जेन्ना एक्चुअली ड्रॉप केलो तेन्ना उठाचो आजून पर्यंत स्टेटमेंट येवना खरो म्हणजे फाटल्या रावंड टेबलानू आतां पर्यंत तसो ऑफिशियल स्टेटमेंट उठा कडल्यान येवना की तेंचो स्टँड कित्याक फक्त गोविंदाचे जी सभा काल जाल्या तितले पुरते सो आमी ते उलयताले आनी ते उठाचे उलयता आसतना उठा भितर आमी उठा फूट म्हणना उठा आमी म्हटलें की खूब संघटना ST समाजाचे मेळून उठा फॉर्म जाता आनी ती संघटना एकत्रीत ना सगळ्यो वेगळ्या वेगळ्या हितून डायरेक्शन एक जेन्ना उठा जेन्ना गोविंदाचें एक्शन जावनाका म्हणून मागता तेन्ना तेंचे भितरली एक संघटना म्हणटा ST मंत्र्याक देंवयतले जाल्यार दुसरे मंत्री हो STच आसपाक जाय अशें मागता इवन जर आमी तर रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे हो डिमांड सारको आहा तो घेवन फुडें वयता आसतना ती जी रिजर्वेशन फॉर पॉलिटिकल हें ते एसोसिएशन ती जी फॉर्म केल्लें हेंच्यान तितून सुद्दां फूट पडले आनी ते थोडे भायर सरून गेले ह्यो गजाली त्या समाजाची जी एसोसिएशन आहा वेगळी वेगळी तितून जाला इवन तर आमी हांवें हें उलोवना पण आतां मेन्शन करता ट्रायबल भवन बांदताली ती जमीन कोम्युनिटी ती एके उठाच्याच एका संघटनेक दिल्ली मागीर ती ट्रायबल वेलफेअर अंडर हाडली ती संघटना ती परत मागता नाजाल्यार ती तेवटेन कोर्टान गेल्या अश्यो गजाली जाता सो तो एकत्रीतपणान तेंचे भितर ना हे मुद्दो आसलो तितून ताका काडपाचें हें खंयच लिंक नासलें आनी तेणी सर्वे म्हटलें सर्वेच्या आदाराचेर आमी सर्वे कोट केला पण हांवें केन्ना तुमी म्हाका विचारलें पळय न्हू की कॅबिनेट रिशफल कशें आसपाक शकता तेन्ना हांवें सांगलें की जेंकां कितें मेळोंक जे कोण मंत्री जावंक शकता तेजेर आमी उलया कोणाक ड्रॉप करूं शकता हेजेर आमी उलया नाका कित्याक आमकां एक्सपिरियन्स आहा इन 2017 सुद्दां आमी सर्वे केल्लो आनी खंयचो सिटींग MLA वीक अप्रुवल रेटिंग्स दिल्ली सो जेन्ना BJPन एक दोग जाणांक टिकेट नाकारली तेन्ना थंय आमकां खबर आहा प्रुडंटाचो सर्वे दाखयलो पळय प्रुडंटाचो सर्वे म्हणटा की जिखपाक शकना आनी ते मागीर आमकां ब्लेम करता सो आमी कोणाची हांगसर नांवां घेवया नाका म्हणून तो सर्वेचो 2017 सर्वेचो रेफरन्स दिलो ते ह्या काय सर्वेचो आनीक सद्याच्या राजकीय परिस्थितीचो काय संबंध नाशिल्लो कन्फ्युजन जालें ते भाशणां म्हाका म्हटलें चुकीचो कोट केलो अशें जालें ना हे तुमी फाटले रावंड टेबल चॅक करपाक शकतात जे इमिजिएटली आमी स्पेशल रावंड टेबल केल्ले की लौकीक जी गजाल सांगता आय थिंक दॅट इज वॉट इट मॅचीस सो इवन गोविंद बाबाचें जर कितें कन्फ्युजन जालां वा तांचे कानार जर कोणें चुकीची गजाली घाल्यात जाल्यार त्योय म्हाका दिसता लौकीक तुज्या ह्या हातूंतल्यान क्लियर जातल्यो पांडुरंग बाब तुमी हाजे पयलीं खुबश्या गजालींचेर उलयल्यात त्या दिसी तुमी बरी विश्लेशण केल्लें तुमी जेन्ना आयकलें हे रावंड टेबलाचेर तेन्ना तुमच्यो भावना कितें आशिल्ल्यो म्हाका दिसता की गोविंदाचें विश्लेशण जें आसा तें कालच न्हू जाल्यार त्या विशयाचेर चुकला ज्या विशया वयल्यान ताका काडला मुख्यमंत्र्यान तेणी थंय सुद्दां वर्तमानपत्रांकीच दोश दिला की वर्तमानपत्रांनी ते आरोप म्हणजे ती हे सगळे हे तयार केले आनी आपणाक काडला म्हणून सो कालचें विश्लेशण म्हाका दिसता चुकलां आमी अशें म्हटलेलें की भारतीय जनता पार्टीन गोविंद गावडेक काडटना एक फायदो पळयलो आपलो की उठाण आशिल्ली फूट आनी तवडकर आनी गोविंद गावडे हे दोन वेगवेगळे जे गट आसात हेजो फायदो पळयलो आनी दुसरे वाटेन अशें नुकसान काय जावचें ना गोविंदाक काडून कारण तवडकर आपल्या वांगडा आसा हे BJPक खबर आसा अशें आमी म्हटलेलें सो म्हाका ताजो चुकीचें विश्लेशण आतां म्हज्या लक्षांत आयलें तें चुकीचें विश्लेशण गोविंदान केलां आमी म्हटलेलें की
तवडकर सारको किंवा गणेश गांवकार सारको एक वेगळो फॅक्शन त्यांच्याकडे आसा भारतीय जनता पार्टीकडे आणि गोविंदा काटकर भारतीय जनता पार्टीकडे ही 3 फॅक्शन आसा. सो गोविंदा कडल्यान अशें अशें आमी उलयल्ले ते. सो म्हाका गोविंदान तें चुकीचो विश्लेशण घेतलेलें आसा आणि जे कितें घडलां ते पत्रकारांनी तूं जे उलयला तुजें वर्ड टू वर्ड रिपोर्टींग केला ही जर पत्रकारांची चूक आसत जाल्यार मागीर गोविंदाक हांव काय सांगूं शकना. आनी पत्रकारांनी जर चुकीचें बरयलां जाल्यार तेन्नाच्यान आयज मेरेन तूं केन्नाच सांगूंक ना की आपूण तशें उलोवंक ना म्हणून. तुजो व्हिडिओ अवेलेबल आसा. तूं जे उलयला ते शब्दशा पत्रकारांनी जपला. आतां कांय जाणांनी ताचो गोविंदाचो समज आसा की कांय पत्रकारांनी किंवा कांय प्रसार माध्यमांनी तेजेर चडच आक्रस्ताळपणां करून म्हणजे बरयलें, एग्रेसिवली हें केलें, बरयलें. पूण चुकीचें म्हाका दिसता कांयच तेज्या तोंडांतल्यान कोणी घालूंक ना. जे कितें घडलां तेच रिपोर्ट केला आणि त्या गजाली खातीरूच ताचेर कारवाय जाल्या गोविंदाचेर. Joel Bob, what were your feelings when you heard about round table in that mega meeting? We'll go to the other aspects of the speech. Just because we are on a round table, I am opening up with that. First of all, I am shocked at Govind Gaude's outburst on the round table because आम्ही अशी काहीच controversial एक statement करूंक ना, at least to my knowledge when we were actually debating on that issue. But एक गजाल असा की प्रमोद, one thing we have to give it to him is his oratory skills. सामको एक ओरेशन अशें केलें तेणें सामकें फायर वर्क सारकें पावरफुल एंड इट रियली इम्प्रेस द ऑडियन्स. इतली बरी केलें की लोकिकान परत तुजो राउंड टेबल पळयलें. हय कितें कितें मुळगाम आनी सगळेच पळोवपाक लागले. सो आमी बट ऑल सेड एंड डन हांव म्हणटा एक सपोज एनालिसीस केलें, देर वॉज अ इशू एट हँड. आमचे कडेन एक इशू आशिल्लो वेर द पर्सन इन दॅट इशू इज नॉट टॉकिंग टू द मिडिया. तो उलयत ना मिडिया कडेन आनी मिडिया तेजे फाटल्यान भोंवता, बाबा कितें आसा तुजें कितें म्हणटा तो उलयत ना, तो पळयत ना, हां करता आनी वयता. एंड देन द मिडिया लायक द मिडिया इन रेस्ट ऑफ द कंट्री वील ट्राय टू एनालायज इट. हें कशें जालें, हें कितें जालें, पूट द एंटायर सिक्वन्स इन प्लेस. तेन्ना तुका राग येता कित्याक मिडिया इज गेटींग डिपर इन टू इट. आनी मागीर तूं एक आउटबस्ट काडून खंयच्यारी तर हें देर शूड बी सम लँडफॉल, खंय तरी एक तरी कोणाचेर ब्लेम गेम आसोकूच जाय. Suddenly you pick up, because we have taken this issue on round table, you are trying to pick up the round table into this entire argument. Yeah, round table became kind of a symbol, but he took on every media, other media also. Other media also, but that became a symbol. But very specifically, he is named the round table there. Yeah, he specifically named round table. And picked up lines also on that this thing. For what? I mean, in a fair democracy, dissent असता, analysis असता. Media dissects all issues and all, and तुका एक fair opportunity असता. Media comes to you. One important thing that Lokik also mentioned that सर्वेची गजाल आणि हाजी गजाल कनेक्टेडच नाशिल्ली, तांची ड्रॉपिंग. सेकंड थिंग एज फार एज उठाची बाबतींत कन्सर्न, तुमी कशी ती संघटना एक कडेन ना ते सांगताले, फूट पडला असो तुगेलो आतां पोस्ट फूट पडल्या असो तुगेलो विषय तुगेलो डेफिनेटली हे नाशिल्लो. फूट पडल्या ऑन दॅट फूट पोस्ट रिमुवल फूट पडल्या असो विषय नाशिल्लो. ऑन दॅट फुटाचेर तो म्हणटा कितें इट्स अ बिग लाय म्हणटा तो. ओके, उठान फूट पडल्या म्हणटा तो इट्स अ बिग लाय म्हणटा तो. कसली लाय? एंड why is nobody coming on board to say that okay, this is a lie, this is complete. Why Uta is not coming in front saying that Utaचे अनेक लीडर आसा, आमी सगळे एक्ट आसा आणि everybody is rallying behind Govind Gaude. कित्याक म्हणना? If that is the case, why only Govind Gaude is shouting from there, it is a big lie म्हणून? अजून मेरेन कोणी येवंक ना. And okay, if Uta is completely backing him, why is there a change in stand? पयलीं तुमी उठान म्हणिल्लें की that okay, we will not stay quiet. कितले दीस जाले आतां? Why there is no statement? So why the media will not consider that there is some kind of a change in stand? ना एक गजाल म्हाका उठाच्या बाबतींत तर म्हाका प्रामाणीकपणान सांगपाक जाय बिफोर वी मूव ऑन टू अदर थिंग, की उठाचें कार्य जें आसा गोंयांतलें तें खूब व्हडलें आहा. म्हळ्यार ज्या टायमार सावन उठा स्थापन जाली त्या टायमा सावन आतां मेरेन उठान जें काम केलां तें खूब मोठें काम केलां, खूब बरें काम केलां, तोखणाय करपा सारकें काम केलां. म्हाका एकच गजाल एज अ जर्नलिस्ट म्हाका जी वायट दिसता की उठा सारकी व्हडली संघटना, त्या संघटने कडेन खंयच्याय राजकारण्यान ते आपली पॉलिटिकल टूल म्हणून पळोवपा जायना. बिकॉज त्या संघटनेचो इतिहास खूब व्हडलो आसा आनी त्या संघटने कडच्यान आमकां भविश्यांत खूब अपेक्षा आसात. कारण तांणी जे विशय घेतल्यात, जे विशय फुडें व्हेल्यात, इन्क्लुडींग फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट,
म्हळ्यार तो उठाच्या आंदोलनांतल्यान फुडें येवन जल्म आयिल्लो येदो व्हडलो बरो रिजल्ट सारको. सो इतली जेन्ना खंयची तरी एक संघटना उबी करता, एज अ जर्नलिस्ट आय जेन्युनली फील दॅट खंयच्याच राजकारण्यान अशा संघटनेचो एक ताजे कडेन फक्त ते आपले पॉलिटिकल टूल म्हणून पळोवपाक जायना. त्या संघटनेचें कार्य, त्या संघटनेच्या जाळवणदारांचो त्याग, इन्क्लुडींग स्वता गोविंद गावडे जे जेली भितर गेले त्या आंदोलना भितर, सगळें खूब व्हडलें आहा. इट इज बिगर दॅन आमदारकी वर इट इज बिगर दॅन मंत्रीपद.